To एक प्रेस कॉन्फरन्स आपल्याला बिकॉज ऑफ कतर एअरवेज की सांगू शकता व्हॉट यू वॉन्ट टू से पळय हे सगळे गोंयच्या लोकांक एक हुस्को जाल्लो आसा स्पेशली साऊथ गोवाच्या लोकांक की देर हॅज बीन अ कन्सर्टेड अटेम्प्ट ह्या सरकाराचो टू क्लोज डावन द डाबोलीम एअरपोर्ट. कितलेय तर ताणें म्हळें की आम्ही बंद करिना आनी ते सगळे फोटी तांच्याच मिनिस्टरांनी स्टेटमेंट दिले फाटी की उमको मिनिस्टराक अप्रोच जाला, उमकी प्रायवेट कंपनी GMR अप्रोच जाल्या हांगासान शिफ्ट करपाक प्रेशर घालता ते आमी म्हणूंक ना. हे सेम सरकाराच्या मिनिस्टरांनी स्टेटमेंट केल्लो आनी ते सच जाता. वॉट एवर द मिनिस्टर्स ऑफ दीस गव्हर्मेंट cabinet ministers made statement that GMR is putting pressure. It is coming true. So अशे तर airlines shift जाले, there will be no operations here and it will die a slow death. कितले लोक जे directly or indirectly depend असा या एअरपोर्टाचेर. ते स्टाफ जे काम करता, be it airline staff, ground staff, टॅक्सी ड्रायव्हर्स, मोटरसायकल पायलट्स, गाडे आसा, शॅक्स आसा, 5 स्टार हॉटेल सगळे थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता. आमचे गरीब लोकांक खूब जॉब मेळिल्ले आसा, जावं ते वेटर, जावं कुक्स, जावं स्टिवर्ड, सगळ्यांक जॉब रायट अप टील काबदराम काणकोणा. कित्याक ट्युरिस्ट जेन्ना लँड जाता फुल कोस्टल एरियाज लोक वयता आनी एका प्रमाणे इकॉनॉमी चलता, लोकांचे पोट तरी चलता. सो कटर एअरलायन्स जेन्ना बंद केले हांगा ऑपरेशन आनी शिफ्ट जालें आयच्यान एट मोपा, दिस hasn't happened suddenly. The decision announced by Qatar was within 2 to 3 days of Pradhan Mantri Modi visiting Qatar. फाटल्या महिन्यांनी तर पैशात जेन्ना तांणी डिसिजन घेतले शिफ्ट जावपाक तेन्ना प्रधानमंत्री मोदी कतार गेल्लो, दोहा गेल्लो. इज देर अ लिंक? आनी लोकांक दुबाव लागपाक लागला. कित्याक मोपा जेन्ना शिफ्ट जाता मोर एंड मोर ऑपरेशन कोणाक फायदो जाता? लोकांक जायना. हे पळय क्रोनी कॅपिटलिस्ट अराउंड मोपा प्रॉपर्टी घेतिल्ले आसा, तातूंत आमचे मिनिस्टर्सूय इनवॉल्ड आसात प्रॉपर्टी विकपाक. आनी जे काजिनो येवपाचे आसा तांकां फायदो जाता. बिकॉज हो सरकार जे पेडण्या पळय म्हणटा मोपा हाडला, ती जेन्ना आमी म्हणटाले स्वाभिमानी पेडणेकार जी संस्कृती आशिल्ली ती डिस्ट्रॉय करून थंय काजिनो कल्चर, ड्रग कल्चर असलो कल्चर हाडलात. आणि इन द बार्गेन आमचे डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाचो सगळो प्रयत्न. आय विल रेज दीस क्वेश्चन इन पार्लमेंट बिकॉज 2009 UPA सरकार अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंग एक डिसिजन घेतिल्ले बोथ एअरपोर्ट्स विल ऑपरेट पॅरलली. आय एश्योर द पीपल ऑफ गोवा वॉट एवर एफर्ट्स हॅव टू बी पुट इन, आय विल डू दॅट. आय विल डू माय बेस्ट आणि लोकांक एश्योर करता कि I won't let you down. Sir, Qatar Airways was a very important link from Goa to Doha and then from there on to London and other European countries where a lot of South Goans are, residing and working. So you think this breaking of link from Dabolim will affect the South Goa people, especially those who are, working abroad? Definitely. And म्हाका आतां आयकूंक येता सोशल मिडिया जे आमचे गोंयकार इमिग्रंट्स आसा, गल्फाक काम करता or even European, they are taking a decision. There's some call being given in the social media, boycott these airlines one. And I think they have a right to do that, to teach lesson to these people. Actually fault is not of airlines. Somewhere the authorities are hand in glove to shift them. एक airlines करून shift केल्या. And finally customer is the king. आमचे गोंयकार पळय आसा ते सबक शिकयतले. You think there is a pressure on the airlines to... Definitely.
अरे कॅबिनेट मिनिस्टरांनूच सांगला GMR प्रेशर घालता म्हूण. When cabinet minister has made statement a few months back, what else do you require? But political leaders are ते लोकांक विश्वास जाता की म्हाका मुतलाक but they are लोकांक voting दिता. Exactly, हे फटिंगपणा करता न्ही. व सरकार फटिंगपणा करता. एका सायडीक ते म्हणटा we will not allow it to close, and other side you are shifting the airlines to the other side. Simple उदाहरण दिवपाक, तूं हॉस्पिटल बांदता आणि दोतोर दवरिना थंयसर आनी म्हणटा आपूण हॉस्पिटल बंद करचो ना, पेशंट मरतले मरे. तशेंच जालां हें. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमावन असेंब्लीन सांगुल्ले दॅट दीस एअरपोर्ट वील टर्न इन टू अ गोस्ट एअरपोर्ट. आनी तोच भंय आसा. Thank you.